एक थोड्या वर्सां आदीं एका पुण्यक्षेत्रांत एका दुसऱ्या एका येसीजींच्या पुण्यक्षेत्रांत तांच्या व्हड फेस्ता दिसा अशें घडलें. आमी थंयसर आसल्लो. एका मिसा उपरांत हजारो लोक आसा भायर माठो आनी पुरो मोस्त लोक आसा. हें भुरगें सुकोवन गेलें. ह्या ताची आवय बापूय सुकोवन गेली. आनी हें ल्हानशें भुरगें उलयता, बरें उलयता. आतां आवय बापूय ना, आवय बापूय न्ही, आवय ना. बापूय त्या दीस येवंक ना, आवय सांगत आयिल्लें भुरगें. आतां हे आल्तारी कडेन तेणें लागीं रावन रडतें आसा. आतां सोदीचें न्ही. भुरग्याक विचारलें आमी, कोणा सांगत आयिल्लें? मम्मी सांगत आयिल्लें. आतां तुज्या मम्मीचें नांव कितें? मम्मी म्हणालें. आतां मम्मीचें नांव गुंतून आतां सोदचें कशें कोणाची मम्मी म्हणून. उपरांत एका पाद्र्यापाकी बरी एक आयडिया आयली. पळया ती आयडिया. ताणें कितें केलें, मायक लागीं हाडलो भुरग्याक आनी भुरग्याक व्हडल्यान मायकार सांगूंक केलें, मम्मी म्हणून आपोवंक. एका मिनटान आवय या थंय. आतां त्या भुरग्यान नांव आपोवंक ना, मम्मी म्हळें मायकार जावं पुरो, पूण त्या आवयक आपल्या भुरग्याचो ताळो खबर आसा. फकत ताणें मम्मी म्हणल्यान त्या आवाजाक तिचेंय काळीज जावं पुरो भोगनांनी उमाळ्ळें आनी आपणाचें दूखय आसा म्हूण तक्षणा आवय तिच्या भुरग्याक सोदून थंय पागी पावल्या. आज आमी आमच्या बापाचें मागणें आयकलें. आमच्या बापाचें मागणें आमकां जावं पुरो हें मागणेलें ससारायेचें जालां. उठतना बसतना आमी हरी हे घडी आमच्या बापा मागता. पूण जेजूक हें मागणें ससारायेचें न्ही. तुमकां वडांक तुमकां खबर आसा न्ही, आदीं आतां गुंतून आतांच्या भुरग्यांक न्ही जावं पुरो, आदीं आमी वडा आसतना कोणाय की तुमी इस्कॉलाक वता आसतना आनी एकल्याक साळवोवंक जायचें जाल्यार आनी एकल्यान तुक लायचें जाल्यार आमी कोणाचें नांव आपयतलें? हांव ताच्या बापायचें नांव आपयतलें. हांव तें बापायचें नांव काडलें म्हणटा आसतना एकच फावटी आमी साळवात ना, तो म्हजो बापूय, म्हज्या बापायचें नांव आनी एकल्यान बेस्टेन्स काडूंक ना. ह्या घडितांत आईच्या शुभवार्तेचो सारांश आसा. आमच्या सर्गींच्या बापाक बेस्टेन्स भोगन आसतना आमी आमच्या बापा या आब्बा बापा म्हूण उलो करूंक ना. बापूय जाल्या शिवाय तें नांव आमी राखूंकी आसा आनी तें नांव बेस्टेन्स पाड पडटा आसतना ह्या हेरां ताचे गरजो बायलो उसार करता आसतना आमी तें राखूंकी आसा. आतां हे आमच्या बापाची थोडी चरित्रां एक जावन जेजूचें हें वैयक्तीक मागणें, आपल्या बापा लागीं ताणें उलोवचें तें मागणें. देखून जेजू स्वार्थी न्ही, जेजू निस्वार्थी. आज जाल्यार आमची भुरगीं म्हणटात, ओ म्हजो डाडा, ओ ही म्हजी मम्मी. देखून आमी कोणाचो म्हणटा आसतना म्हजो म्हणटा आमी. जेजून ताच्या आवयक मात्र कुर्सा वेळार कुर्सातावन आपल्या आवयक मात्र जुवांच्या हातान दिलें मात्र न्ही, आपल्या बापायकी आमकां दिला. आपल्या बापायकी आमकां दिला. आनी हाका लागून शिस्त ताचे लागीं येवन आमकांय मागणें करूंक शिकय म्हणटा आसतना ताचें खासगी मागणें, ताच्या काळजाचें लागशिल्लें मागणें, आपल्या बापाय लागीं संवाद उलोवचें तें मागणें तो आमकां मागणें करूंक दिता. आमच्या मागण्याचो गूट जावन आमकां दिता. देखून उगडास दवरया, जेजू स्वार्थी जावंक ना, जेजू निस्वार्थी जालो. आपल्या बापायकच ताणें आमकां दिलो. देखून आमी ताका आज वाखाणूंक जाय. जेजू बाळकाक आमी मान करूंक येता. आमी भुरगीं आमीच जावन ही आमची भुरगीं आमचें या म्हजें म्हणटा आसतना जेजू आमकां काण्ण दिता आपल्या बापायचो मोग. ताच्या बराबर जुदेवामध्ये आमी घडये फावटी आयकता राब्बी म्हूण शिकोणदार. राब्बीची एक परंपरा आसली. कितें ती परंपरा?
राब्बी म्हणटा आसतना ते शिकोणदार आनी तांच्या फाटल्यान एक पाटलाम आसली तांचे शीस. आनी भारतांत आसल्यान आमकां एक खबर आसा ते गुरू आनी ताचे शिश्य म्हणून. तांणी गुरून तांच्या कानांत शिश्याच्या कानांत एक मंत्र सांगची रीत आसा हिंदुआ मध्ये. तांचो कितें तांचो तो गुटू तांणी सांगून दिवचो तांकां. देखून ह्या राब्बीनी एक सूत्र तांच्या शिसांक दिवचें आसलें. तांच्या शिकोवणेचो गुटू जावन एक सूत्र. देखून हो एक राब्बी आसा आनी ताच्या फाटल्यान ताची पाटलाम आसा, ताचे शीस आसात. थंय एक राब्बी आसा, ताचे शीस आसात. देखून हो आमचो पंगड म्हूण दाखोवच्या खातीर, हो एक वेगळो पंगड म्हूण दाखोवच्या खातीर तांच्यान ती एक सूत्र, तांचो एक गुटू. हांगा जेजूय आसा आनी ताचे बराबर ताचे शीस आसात. देखून जेजू की मेस्त्री म्हूण आपयल्लें आसा. देखून ह्या जेजूच्या शिसांक भोगतालें जावंक पुरो. आमच्या मेस्त्रीन आमकां एकलोय गुटू दिवंक नजो गी. हो आमचो गुटू, आमी हेरांक सांगूंक जायना, हो आमचो गुटू. देखून जेजूचे शीस येवन आमकांय तुज्या बरी मागूंक शिकय. देखून जेजूय ताच्या शिसांक एक गुटू दिता, एक सूत्र दिता. आनी त्या सुत्रांत तांच्या जिणयेक कितें जाय ती घटाय जावंक पुरो, तांच्या कश्टांनी आदार जावंक पुरो, तांच्या समस्यांक परिहार जावंक पुरो, ह्या तांच्या मागण्यांक देवाचो भरवोसो जावंक पुरो, हें सक्कड ह्या सुत्रांत आसा. देखून ताच्या शिसांक हें मागणें जेजू शिकयता, आमच्या बापा. आनी हें मागणें पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन आमी वापरलें आसा. भाव भयणीनो, हें सूत्र तुमकां दिलां गे. हें सूत्र, हो गुटू तुमकां दिला गी. पळय, म्हाका कोण एक जाप दितात एक वेगळी. वय म्हळ्यार केदळ म्हूण सांगचें. दुसरें सवाल तें, हें सूत्र तुमकां दिलां गी. कित्याक आमी नेणारी जाल्या? आनी एकटी केदाळ अवकाश मेळटना हांव विचारतलों आनी तुमी म्हाका जाप दिवंक खुदचो जाय. हें सूत्र सारकी मोती घोरा. हें सूत्र आमच्या पवित्र स्नानाच्या वेळार आमचेर उदक ओतून जालें, आमकां धोवें न्हेसोवन जालें, क्रिस्माच्या तेलान माखून जालें, निमाणें तो मणयारी आतां हस्तांतर करता. आमच्या बापाचें मागणें आमकां हस्तांतर करता. आनी त्या नेणट्या भुरग्या सांगात जावंक पुरो, थोड्या फावटी बाप्तीस घेतना व्हडां जावंक पुरो. आमी भोंवतणी जमली सक्टां त्या भुरग्या बराबर, त्या भुरग्या म्हणूंक जायना, पूण आमी सक्टां आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा. त्या भुरग्याक त्या दीस तावन आब्बा बापा म्हणून उलो करचे हक्क मेळना. आमच्या बापा म्हणचे हक्क मेळना. हक्क. देखून हें खाली फकत विनंतीचें मागणें न्ही, आमच्या हक्काचें मागणें. आमी देवाचीं भुरगीं, ह्या बरोवशेन आमी मागचें. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां तें मागणें हस्तांतर केलां. एक वील बरोवन त्या विलांत धर, ही म्हजी आस्त सगळी तुका दिता म्हणल्या बरी आमकां पवित्र साबेन हें मागणें दिलां. देखून भाव भयणीनो, असो दुरुपयोग आमी केदींच करूंक नजो. आमी ते धोवें न्हेसून जावं पुरो ती नेणटी भुरगीं आलतारी मुखार आसात, धोवें न्हेसून देवाच्या राजाची हक्कदारां म्हणल्या त्या रूपकारार आमी हें मागणें म्हणटा, आमच्या बापा. देखून आमी म्हळें दुरुपयोग आमी करूंकूच नजो ह्या मागण्याचो. उगडास उरतलें सकटांक आमकां खंयच्या घडये आमच्या बापाचें मागणें मेळ्ळां म्हूण पवित्र स्नानाच्या दिसा. आनी त्या घडये उपरांत आमी सक्कड देवाची भुरगीं. देखून देवाची भुरगीं न्हय आसल्यांनी बेस्टेन्स आमच्या बापा म्हूण मोगूंक जायना. जावं पुरो आमच्या इस्कलांनी, आमच्या हेर संदर्भांनी आमकां आमी तें मागणें हेरांक शिकयलां. आमच्या बापा म्हणून आजकाल म्हणूंक की साध्य ना, तसली परिस्थिती जाल्या. पूण हांवें म्हणचें ससारायाचें करूंक जायना मागण्याक. ह्या हें मागणें आमचें दिर्वें, आमचें दिर्वें. हाका लागून पवित्र सभेचो सुरवेलो एकलो शिकोणदार टर्टुलियन म्हणलो म्हणटा, सगळो नवो सल्लो ह्या मागण्यांत आटापून आसा. सगळो नवो सल्लो. त्या मागण्यांत 7 भाग आसा जावं पुरो. हें पुरो आमकां मागण्याचे सडीत कितें शिकोवन दिता आसतना कोणी शिकयतलें. पूण जें कितें आमकां त्या मागण्यांत सोदूंक जाय ताचो सारांश ज्या सगळ्या वांजेलांत, ह्या सगळ्या बायबलांत कितें आमकां सोदूंक जाय ताचो सारांश आमकां ह्या मागण्यांत मेळटा. मागण्यांत मेळटा. देखून
केदाळ वेळ मेळटा त्या वेळार आज कितें गी परत्यान काणयो सांगचो म्हजो उद्देश न्ही. आज खंयचेय एका मॅगझिनाचेर एक अशें एक दाखलो आयला खंय एक बेंगलोर दिसता बेंगलोर की खंय म्हाका खबर ना. एका कुटुंबान खंय तांकां मस्त जाणां भुरगीं ती आवय सोडून गेल्ल्या वेळार आतां त्या भुरग्यांनी आवयची एक मुर्ती करून घरा दवरल्या. आवयची मुर्ती करून देखून तांकां खंय त्या आवय सोडून आतां 1 वर्स जालें खंय. आतां ती मुर्ती पळयता आसतना आवय तांच्या मदगात आसा म्हूण तांकां भोगता, भुरग्यांक भोगता म्हूण पेपरार वाचल्या. पूण हे मागणें मागता आसतना आमकां बगूंक जाय आमचो बाप आमच्या बगलेक आसा. सर्गींचो म्हणून वयर न्ही, तो आमच्या बगलेक हांगा आसा, म्हज्या सांगाता आसा. कित्याक हांव ताचें भुरगें, हांव ताचो भुरगो. म्हज्या आवय बापायचें रगत म्हजे थंय आसा. देखून हो अणभव करया. हांवें तुमकां एक विनंती करची. जावं पुरो ह्या मिसा उपरांत, जावं पुरो तुमी थोडो वेळ पयलो येतात, जावं पुरो तुमच्या घरा कालच्या दिसा ती सुवार्ता आसतली, तुवें मागता आसतना तुज्या कुडाचें दार बंद कर आनी थंयसर माग. खंय तुमकां वेळ मेळटा. एक आमच्या बापा मागूंक कितलो वेळ जाय? सड्ड म्हळ्यार 15 सेकुंडां. पूण ते 15 सेकुंडां आसली 30 सेकुंडां करा, 1 मिनूट करा. देखून उपरांत आमी मागता आसतना हांव तुमकां मिसाच्या कुमगाराच्या पयलीं आमी आमच्या बापा मागता न्ही. आज मागता आसतना हांव तुमच्या लागीं एक विनंती करता. सवकास करून 1 मिनूट भर आमी मागया हांगी उपरांत. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव सोबदू 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 सांगून आज मागया. कळटलें मू? देखून उपरांत एकामेकांक घुस्पड नाकात. हांव हांगा मुखार सितां. देखून सवकास करून तें भोगया. देखून हांवें तुमचे लागीं विनंती करची. घरा मागतना जावं पुरो केदाळे, घरा टेन्शन आसा तुमकां, कामाचें जावं पुरो, घरचें जावं पुरो, भोंवतणीचें, वसा तुमच्या कुडाक. या खंय इगर्ज लागीं आसा जाल्यार इगर्जेक वसा. या खंय ना जाल्यार एका रुखामळा बसा आनी मागा तें मागणें आमच्या बापा. ताच्या की वैयक्तीक तुका करूंक जाय, म्हज्या बापा सर्गींच्या म्हूण सवकास करून 1 मिनूट तें मागणें मागा. हांव तुमकां बरवसो दितां. तुमी जें कितें मागतात, जें कितें आशेतात, जें कितें सोदतात तें तुमकां मेळटलें. मागा, बडया, उक्तें जातलें म्हूण ताणें जेजू. तशें सर्गींचे गुटू आमकां ह्या मागण्यांत उक्ते जातले आनी आमी दैवीक अणभव भोगतले.